आमच्या मत तशें आसा की एकूण गोंया बरोबर 4 जी राज्यां आसात जी 2022 फेब्रुवारी मार्च ह्या दरम्यान निवडणुका जातल्यो तेजे भितर गोंय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि पंजाब आणि ओव्हरऑल सिच्युएशन सगळीकडे जर पळयलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी बऱ्याच राज्यां भितर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब जे आशिल्लें ह्या पंजाबा भितर आमची सत्ता नासली. पण ओव्हरऑल ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार बऱ्या तरेन संबंध ह्या 5 स्टेटी भितर बऱ्या तरेन समर्थन सगळीकडे मेळत आसा. आणि खास करून पंजाबा भितर ज्या काँग्रेसीक लक्षात आयलें की आपल्या खूप डिफिकल्ट जातली ती तांची निवडणूक ज्या वेळाचेर हे बिल जे एग्रीकल्चरल बिल, फार्मर्स बिल जे विथड्रॉ करतकच त्या तरेन ते समर्थन ते मेळपाक लागिल्लें आसा पंजाबाक. आणि ताका लागून त्याच पंजाबा भितर एका सभेक काल आमचे पंतप्रधान पंजाबाक गेल्ले. पण पंजाबात काँग्रेसचें सरकार आसा, गोंयांत सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. पण गोंयांत येता आसतना आमचे वेस्ट बेंगॉलची मुख्यमंत्री आसतली किंवा दिल्लीचो मुख्यमंत्री आसतलो तो काय भारतीय जनता पार्टीचो ना, ती टीएमसीची, तो आम आदमी पार्टी. पण एज अ प्रोटोकॉल म्हणून तांकां जी व्यवस्था, तांकां जी सेक्युरिटी दिवपाक जाय ती पूर्णपणे सरकार, गोंयचें सरकार आमचें दिता. ऑल इंडिया तशेंच दिवंक जाय. पंतप्रधान जे आसात ते एका पॉलिटिकल पार्टीचे आसनात, पॉलिटिकल पार्टीचे ते निवडून आयिल्ले आसतात. नरेंद्र मोदीजी भारतीय जनता पार्टीचे जरी नेते असले असत, पंतप्रधान हे संबंध देशाचे असतात. आणि त्याकडून कायद्या प्रमाणे तांकां जी सेक्युरिटी आसा ती सेक्युरिटी थंय दिवंक जाय ही तितली गरजेची आसा. पण ज्या तरेन काल ते पब्लीक सभा अटेंड करपाक पंजाबाक गेल्ले थंयच्याच काँग्रेसच्या सरकारान स्वता त्या सेक्युरिटीचेर लक्ष दिवना, कमतरता थंय सेक्युरिटी भासली आणि साडे 25 ते 30 मिनटां, 20 ते 25 मिनटां तांकां फ्लायओव्हराचेरूच तशें रावचें पडलें. कारण भरपूर फुडल्यान कंजेशन, ट्राफीक कंजेशन, एजिटेशन कितें तरी ऑर्गनायज केल्लें, पर्पजली हें सगळें केल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव पंजाबच्या सरकाराचो निशेध करता, त्या मुख्यमंत्र्याचो निशेध करता. चीफ सेक्रेटरी आनी डीजीपी ह्या तांची तितलीच जबाबदारी. पॉलिटिकल राजकीय क्षेत्रा भितर ज्या वेळार एखादी पॉलिटिकल पार्टीच्या तकलेन जरी कितें असलें आसत जाल्यार थंयचो ऑफिसर जो आसा तेची जबाबदारी आसा, तेंच्यांनी हें करूं जाय. आनी ताका लागून हांव मुख्यमंत्री थंयचे पंजाबचे तांचो हांव निशेध करता भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन. आणि कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा, डीजीपी आसले, चीफ सेक्रेटरी आसले, त्या सगळ्यांचो हांव निशेध करता. बॅटल जे आसा वोटिंगच्या हातूंतल्यान तांच्यांनी झगडूंक जाय. एखादे जशें बिशिस्तपणां ते देशाचे पंतप्रधानांचो असो इन्सल्टिंग हें जें केल्लें आसा हें चुकीचें आसा. आनी ताका लागून तांचो हांव निशेध करता. थँक्यू.